ಜನನವ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವ ನಾವು
आयच्या मिसाची तेसावां ह्या पर्यासात दव्या जल्म दिसाक अर्घ मीस जावन दिला नियोरो कार्डोसा. लानिका फुर्तादो हाच्या दव्या जल्म दिसाक अर्घ मीस जावन दिला लॅन्सी एन्सिला फुर्तादो. जल्म दिसाक अर्घ मीस जावन दिला राकेश आणि निलिशा कुटिन्नो. रोशन आणि जोविटा हांच्या 8व्या लग्न वार्षिकोत्सवाक अर्घ मीस जावन दिला फेल्सी पिंटो. अर्घ मीस जावन दिला लॅन्सी लाविना डिसिल्वा आणि कुटाम. सायमन जॅनेट पिंटो आणि कुटाम. मारिटा लॅन्सी आणि कुटाम. मेल्विन सीमा डिसोजा आणि कुटाम. ऑरिन ॲलिस अल्बुकर्क्यू. नेव्हियोन क्रास्ता नायनाड. रेम्सी पैस दुबई. अविटा मारिया डिसोजा. रॉयस्टन लसरादो. जॅन्सी आणि जोसेफ. ऑस्टिन कार्काडा. सिप्रियन डिसोजा आणि कुटाम. कॅरोल आणि विक्सन डिसोजा. कॉलिन डिसोजा आणि कुटुंब. लाइनवी डिसोजा. अविल आणि शरल डिसोजा. डॉल्फी प्रीती रॉड्रिगस. नेवेल सुनीता कार्डोजा. रेनिशा डिसोजा. डॉल्फी आणि कुटाम. जोकिम लता डिसोजा. रोशन बाईतर लोबो. पीटर पाशन. प्रिन्स्टन डिसोजा आणि कुटाम. सॅन्डी डिसोजा. डेल्मन जॉन डिमेल्लो. जसिंता रेबेल्लो आणि कुटाम. नोएल डिसोजा. दीपक सावियो अंद्रादे. मुरियमायक अर्घ मीस जावन दिला संतोष. सांत आंतोनीक अर्घ मीस जावन दिला संतोष. बाळका जिजूक अर्घ मीस जावन दिला शायनल. बऱ्या भलायकी पासत मीस दिला राल्फ डिसोजा. बऱ्या भलायकी पासत मीस दिला प्रवीण डिसोजा. चित्राक्षी कॅरलिन कायटलिन. बऱ्या भलायकी पासत मीस दिला मॅटिल्डा आयरीन नवीन डिसोजा. प्रतीक इरादे पासत मीस दिला दीपक सावियो अंद्रादे. वर्गीस एनएम हाच्या आत्म्याक मीस दिला एलिझाबेथ. मेरी ट्रीजा अंद्रादे हांच्या आत्म्याक मीस दिला दीपक सावियो अंद्रादे. पौलिन अंद्रादेच्या आत्म्याक मीस दिला दीपक सावियो अंद्रादे. तशेंच जॉय स्टीवन सिक्वेरा हाच्या 35th बर्थडेक मीस दिला ब्रॅन सिक्वेरा. 60व्या जल्म दिसाक अर्गान मीस जावन दिला नोएल पिंटो. तशेंच आपल्या मोगाळ आवयच्या 73 वर्साच्या जल्म दिसाक अर्घ मीस जावन दिला सिंथिया साल्डाना. मोगाचेनो सोम्या जिजूचो जल्म संभ्रम आचरण करूंक आमी समेस्त हांगासर सांगाता जमल्या. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. तोच क्रिस्त रायाळ घराण्यांत आनी वैभवान जल्मलो ना. बगार गोरवां सांगाता दुबळीकायेंत आनी सादेपण ल्हानपण आनी खालतेपण पांगरून आयलो. बेतलेमांत जल्मल्ल्या जिजू बाळकाक सोदून काडच्याक देवदूतांनी गवळ्यांक दिल्लो गुर्तू फळ्यांनी गुट लावन खवणेन न्हिदयल्लो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. त्याच सोम्याक मेळोवंक आनी इमानुवेल देव आमचे सांगाता म्हणलो मिस्तेर नियाळ आनी अणभोग जोडूंक तोच सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बेटेंत आमी मागया.
सुरवाचे कावने संगीतो sacrifice पेटोच्या जमनच्या मोतो नमा देवा बापा नमा देवा पुता नमा पवित्रत्या नमा सर्गी त्रिएक देवा नमा देवा बापा नमा देवा पुता नमा पवित्रत्या नमा सर्गी त्रिएक देवा संतोषान असतातरा अंतराळात परजड आपलो फांकयतात ह्या भुंयगणात जमल्या पवित्र मंदिरात ह्या वेळार उल्हासून स्वागत करूंक रायांच्या रायाक स्वागत जेजू बाळका स्वागत देवा पुता स्वागत सडकुंदारा स्वागत सर्गी रायकुमारा मोगाच्यानो आयचे हे मिसाचे बलिदान आम्ही भेटयत असताना प्रत्येक जावन आमच्या संगाता लाईव्ह जावन जॉईन जातात. कोंकणी कल्चरल असोसिएशन मँचेस्टर UK हाजे सरिसुमार 200 कोंकणी कुटुंबां आयच्या ह्या मिसाक लाईव्ह जावन जॉईन जातात. कोरोना सेकंड वेव निमती सर्व इगर्ज्यो इंग्लंडात बंद जाल्ल्या निमती आज आमच्या सांगाता ह्या ग्रुपाचे सर्व संदे आणि कुटुंबां मिस भेटयतात. हे मिस भेटयत असताना प्रत्येक जावन लंडनात वस्ती करचे ह्या ग्रुपाच्या सर्व संद्या खातीर आमी मागया देवाचो आशिर्वाद तांचे वयर आसूं आनी कोविडा विरोध झुजोंक तांकां देव बोळ दिवं दी आनी तांकां बरी भलायकी दिवं दी आनी बेगीनच हे सर्व कश्ट पयस वचोवन दी म्हणून ह्या सर्व संद्यां खातीर आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो हर एका ब्रेस्तरा आम्ही समेस्त जेजू बाळकाक मान करूंक ताची ससाय मागूंक आनी तशेंच ताका अर्घ दिवंक आमी येवन आसल्या. पूण आज प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा हांगासर आमी सांगाता जमल्या जेजू बाळकाचो जल्म दिवस आचेसूंक ताका हॅपी बर्थडे म्हणूंक. आमच्या एका इश्टचो बर्थडे आमी सेलिब्रेशन करता आसतना आमी कितें करता ताका भेट करता तसो सांगात सोदता आनी तशेंच ताका एक इनाम दिता. आज ह्या जेजूक कितें इनाम आमी करयेत दिवयेत जेजू बाळकान कितें संवसाराक दिलां गे तेंच इनाम आमी हर एकल्यानी दिवचें. तो जल्मात आसतना आमी आयकल्लो तो ताळो समाधान तुमकां पीस टू मॅन ऑफ गुडविल आनी तशेंच मोगाचो संदेश तो संवसाराक आनायिल्लो. आज ताचो जल्म दिवस आचेसितना आमी त्याच क्रिस्ताक आमी बसोवचे आमी समाधानाचे मनीस एकवटाचे मनीस आनी सांगातच मोगाचे मनीस जातले म्हणून ताच्या भुरग्यां बरी जियेतले म्हणून. तर तोच मोग आनी ते समाधानाचे बी आमच्या काळजांनी किरलोवन दी आनी आमच्या कुटुंबांनी ते व्हड जावन दी आनी समाजींत आमी समाधानाचे मनीस मोगाचे मनीस जावच्याक त्याच क्रिस्ता कडेन आमी मागया. आतां केल्ल्या पथकांची आमी दूख धरया देवा कडचें बोगसाने मागया आनी आमची काळजां मनां नितळ करून
हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जमया. हांव पातकी सोप दितरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मगे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदिदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Sumya kakutka, Sumya kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumya kakutka, Sumya kakutka. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mahima, 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 Mahima Deva, Usargi ani Shanti, Tacha Ista, Sonsari, Service Pura Deva, Sargi Charaya, Sarpad Vedan Deva Baba, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाची शेळी, तूं संसाराची पाप काडताय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा जागाती, देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पोसझाडान तुवें भरली. कित्याक आयचे रातीन तुज्या एकल्या सुपुताक काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय,
गोरवांच्या गोट्यांत तो आमकां मरेसो अस्कद बाळोक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हण आमी तीर बावरतान सत मानता. देखून एक दीस सरकार ताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हण मागता. त्या समच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष सोडयलोय. लुणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियनाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बाराचें झू, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणेर जणजणतेली सगळीं पांयताना आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपोवन वेतेली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विजमीत बूद दिनार पदवेदार देव, ससनीक बाप शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तावन निते काळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. आमका जल्माला तारू तोच क्रिस्त सोमी. आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्त सोमी. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, भोवनिवास्यानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. सर्वेस्पराक हरसिया, ताचें नांव वाकणा. आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्त सोमी. ताचें तारण दिसपरतें गाजया, जनांगामोदें ताची महिमा प्रकट करा. सरूर परजां ताची विस्मितां कळया. आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्त सोमी. सगळी सृष्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेस्पोरा. वय येता तो प्रिथमेची मुनसुबी करच्या.
सगळ्या संसाराची सत्ता समेत जनांगाची नितीन तो जडती करतलो आज आमकां जल्माला तारू तोच ख्रिस्त आज आमकां जल्माला तारू तोच ख्रिस्त तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या त्या दिसांनी आगोस्तो चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फरमान धाडलें हे पयले जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडलें देखून सोमेस्तां आपले नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नाझरेत शारांत जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेमाक आपले नांव दाखल करच्याक गेलो ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मोरी ताचे सांगात गेली तवळ ती भरलेली गर्भीण ती थंय आसतना तिचे प्रसोत्पनाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें फळयांनी गुट लावन एक कावणेंत न्हिदायलो कित्याक चात्रांत तांकां जागो मेळोवंक नातलो त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करून आसले तवळ एकसाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबे जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला तोच क्रिस्त सोमी आनी हो तुमकां एक गुर्त फळयांनी गुट लावन कावनेंत न्हिदयलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो तितल्यार एकसाने देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संसारी देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता एके प्रशांत राती सकाळी गाढ न्हिदेंत आसतना मम्मी 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 म्हणले बोबेक भितर कुडान न्हिदोन आसली विन्सीची मम्मी आनी डॅडी उडोवन पडली कितें घडलें गाय म्हूण चिंतून दावा दावी विन्सीच्या कुडाक येवन पावली विन्सी सगळोच भियेल्लो मोगान आरावंड धरन ताका समाधान करन
इल्लो शांत जातस ताका काठयेर न्हिदावंक व्हरतना ना मम्मी हांव हांगा एकलोच न्हिदाना म्हाका बेन दिसता हांगा सैतानाचे उपाद्र आसात ते म्हाका न्हिदोंक सोडनात हांव एकलोच न्हिदाना हांव तुमचे सांगाता न्हिदता म्हूण हट्ट धरी लागलो वाटच्या भुरग्यांनी वडिला सांगाता न्हिदचे तितले भलायके बरीत न्हय म्हूण जाणा आसली ताची मम्मी ताका समजूचे प्रयत्न करता पुता तुवें हांगा न्हिदचेंच बरें तुवें कांय भिये जंय म्हणना पळय हांगा पळय तुजो देव आसा न्ही तुज्या सांगाता भिये नाका हे आयकून 6 वर्सांचो विन्सी म्हणालो मम्मी देव आसा म्हणून म्हाकाय कळीत आसा पूण म्हाका एका हाडा मासाच्या देवाची गरज आसा मम्मी विन्सीन आपणाच्या आवयक दिल्ली जाप निहाळतना बाबानो आनी भयणीनो नातालां फेस्ताचो गुटू समजून घेवंक आमकां सलीस जाता वय आमकां एका देवाची गरज आसली विकार रूप आसच्या गुड्या दोंगरांनी आसून वर्सांगटल्यान उपास ध्यान वरेसांव केल्यार मात्र दिश्टीक पडच्या पाडे गायो सुकणी बोकडे कुंकडां अर्पिल्यार मात्र प्रसन्न जावच्या उपादेश पाडल्यार मात्र संतुष्ट जावच्या हातांत एक माप घेवन खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून तुळन करून आमकां सांगच्या त्या देवाची न्हय बगार सर्व गतींत आमचे सारको आसच्या एका निजा देवाची गरज आसली आमचेच बरी हाड आनी मास आसच्या आमचेच बरी खेळच्या आमचेच बरी हासच्या उलोवच्या रडच्या नाचच्या बोगना समजोवच्या कश्टां दुखींत समजून घेवच्या वांटेली जावच्या एका देवाची आमकां गरज आसली आनी एक कुशीन सर्वेस्पर देवान उदेंतींत आसल्या एक एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक ताणें तांतून दवरलो बागेचें पालन पोषण करूंक एक कामागार जावंक न्हय बाबा आनी भयणी बगार देवाचें सांगातपण बगूंक ताचे लागीं उलोवंक ताचे लागीं हांसूंक खेळोवंक भोवूंक ताचे सळावळेन ताचो हात धरून सांगाता मुखार चलोवंक ही सळावळ मुखार फुडें वेता आसतना ससरायाच्या सळगेक बदलली मनीस देवाचो प्रतिस्पर्धी जावन ताका सवाल करी लागलो रसनार जावंक आशिल्ली देवा विने जियोंक त्रेगली सैतानाचे बुलोवणेक मुखार लागली आनी इतलेंच न्हय पूण देवान कितें केलें देवान हट्ट ताचें सोडलें ना तो तांचे पाठीक लागलो देवान विविध रितींनी मनशाक पाठी आपणा थंय सळावळेन जोडच्या खातीर आपोवणें दिलें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा पूण तें निर्फळ जालें आखरेक सर्वेस्परान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडचे मुखांतर ही आशा थांबयली आनी तेंच आमी वाचता वाज ताणें कूड घेतली देव मनीस जालो आनी तुजे आनी म्हजे मदें आमचे मदें जियेलो इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता होच तो मिस्तेर ह्या नाताला रातीचो बाबा आनी भयणी देव मनशा संगीत जियोंक येताना मनशान देवातावन फळाफळ घेवचें आमकां पळोवंक मेळटा पोरण्या तेस्तामेंतांत दावीद राई आपणाक एक सोबीत रावल्यार आसा पूण देवाक ना न्ही देवाक एक बरें एक टेंपल या देवाळ रचल्या म्हणून ताची चिंतना आठाव नासतना नातान प्रवादी मुखांतर तोच देव म्हणटा दाविदा तूं म्हाका घर बांदूंक एक देवाळ बांदूंक चिंताय हांव रावळेरांनी ह्या व्हड व्हड देवाळांनी जियोवचो देव न्हय हांव तुजे सांगाता जियोवंक आशेता तुवें म्हाका एक घर बांदूंक सोदताय पूण हांव तुजें घराणें बांदूंक आशेता म्हणटा सुमी आपणे केल्ल्या बसावण्याक देव प्रामाणीक रावलो बाबा आनी भयणी सरी सुमार 2000 वर्सां आदीं देवान मनशा रूप घेतलें तो मनीस जालो आनी आमचे संगी रावलो म्हणून आपले हांव आयलां तुजे मुखार आज देव तुजे आनी म्हजे लागीं उलोवंक आशेता
आज देव तुझे आनी म्हजे सांगता जियोंक आशेता पूण आमी खंय आसा आमचें वातावरण कसलें बोवारी कितें घडोवन आसा न्हय आमी हर एकली कंतीच्या खोटल्यार आमी लोळोन आसा बिरांतेच्या काळोखांत आमी बुडोवन आसा कावजिणेच्या भुयारांत आमी सांपड नासा आज एक तुमकां दाखलो दिवंक आशेता बाबा आनी भयणी जिवीत एक काली बॅग एम्प्टी बॅग अशें म्हण चिंतलें तर आमच्यो खंती आमच्यो कावजण्यो आमची बेसराई सगळें ह्या बॅगा भितर खाली बॅगा भितर घालची जडाय म्हणून चिंतया पयल्यान पयलें भुरगीं वाडून येता आसतना तरणाटी जावन येता आसतना व्हडलें चिंतप कितें म्हळ्यार कोणी म्हाका कितें म्हणटीत हांवें हें नेसल्यार कोणी कितें म्हाका लेखतीत हांवें कशें दिसूंक जाय कशें वसूंक जाय कशें रावूंक जाय ही व्हडली कंतर उपरांत म्हाका तें इस्काल मेळात गी त्या इस्कालाक म्हाका वसूंक जाय गी म्हजे फ्रेंड थंयसर येता ही खंत तिसऱ्यान इस्कॉल मेळ्ळेंच त्या कंपनीत म्हाका काम मेळात गाय थंय बरें आसा काम ते सांबाळ बरो आसा थंयसर काम मेळात गाय ही कंत जाल्यार उपरांत काजार जातलें गी म्हजें जातलें तर कोणा लागीं कसो आसतलो तो कशें आसतलें तें ताचे सांगत हांवें जियोंक जायत गी कितलो तेंप काजारी जिवीत बऱ्यान आसतलें दीस काडयेत गी काजार जालें उपरांतली खंत भुरगीं जातलीं गी न्हय थंय हांगा बोवाजे पडात गी मागून हांवें भुरगीं जावंक नात लोकांच्या तोंडांतलें आयकोवचें कोणें ही विरार आयकोनाक ती खंत जालें तर भुरग्याचें देणें फावो जालें कशें आसतलीं म्हजीं भुरगीं गोरिंगी काळेंगी कोणा बरीं आवय बरी गी बापय बरी गी त्याच वेळार आर्थीक सांपडता आर्थीक रितीन सांपडता मुखली वर्सां कशीं आसतलीं एक लांब सांकळ बाबा आनी भयणी खंतीची बेसरायेची कांय नाका चेडवाचे दान दिल्लेशे दुवेचे दान दिल्ले वांकडे आत म्हण चिंतया ब्रेसस घाली जाय न्हय गी हाका पयशे जाय घालना तर दान सारकें ना तर मुखलें जिवीत कितें म्हज्या दुवेचो फुडार कितें हें टेन्शन तर कांयच ना सगळें बरें आसा शेजारा सगळें आसा न्ही म्हजे लागीं ना व्हडली व्हडली टीव्ही आसा थंयसर व्हडलें वाहन आसा म्हाकाय जाय न्हय गी त्या देखून शेजारा आसा म्हजे लागीं ना म्हणली खंत बेसाराय आमगेर बॅग भरलें बाबा आनी भयणी बॅग जड जावन आसा हें सगळें जड जाता 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 म्हणटा आसतना वोवंक तांकां नासतना आमी कश्टोवन आसतना आयलें पॅन्डेमीक कोविड-19 चड आनी चड विराराय चड आनी चड बेजाराय वोवंक जायना तसली चिंतना भलायकेची खंत गुळयांची खंत मुखल्या दिसांची खंत बँक बॅलन्स कशें जातलें हाची खंत मुखलें जिवीत एकमेट कशें आमी काडूंक शकतले हाची खंत बिझनेस बरें जातलें गी काम उरत गी भुरग्यांचें शिकप ह्या सगळ्या खंतींत आसतना बाबा आनी भयणी युनायटेड नेशन्स आज एस्टिमेटेड 130 मिलियन सडीत लोक ह्या वर्सा कोविड पिडे वरवीं जाल्ल्या अर्थीक अडचणेक लागून बुकेतालो वळवळतालो म्हणटा आमकां पोवीस सभा जावन तूं आनी हांव क्रिस्तांव जावन म्हाका आनी तुका कितें उरलो आसा अशें पडोवन रावयांगी ह्या समाथेवान सांगल्या भाशेन बुकेल्ल्याक ताणेल्ल्याक पिडेंत आसलेल्याक कितेंय तर सोम्याच्या नांवान तुवें दिलें तें म्हाकाच तुवें दिलें म्हणटा सोमी CDS सर्वे म्हणटा 100 तरणाट्यां पैकी ह्या वर्सा 18 ते 26 वर्सां भितरल्यांत हर एकलो सुइसायडाची चिंता करनासा 100 तरणाट्यां पैकी एकलो तरणाटो सुइसायडाची चिंता करनासा सप्टेंबर 2020 चलिल्ल्या सर्वे प्रकार 11 ते 17 वर्सांच्या भुरग्यांपैकी दोगांत एकली सुइसायडाच्या ह्या आपणाकच आपणच्या जिवाक मारेकार करचे तसली चिंतना आटापून आसात म्हज्या आनी तुज्या घराय हें चलोन आसा बाबा आनी भयणी कितें करया खावजेनी सगळ्या संवसारान 70% चड लोक खावजेनेन बुडला कंतीन बुडला तर आमी कोण आमी क्रिस्ती परजा आमी मोग भेटोवची परजा आमी संबंध वाडोवची समुदाय आनी आमकांच एकामेकाक आनी जेजूक वाट दाखोवन दिवची पवित्र सभा
आणि म्हजो सुभाव आज म्हजीच बहीण त्या एक सुरपणांत कावजनेंत आसतना कितें करना साव कितली नवी काजारी जोडी बाबा आणि बहिणी ह्या कोविड-19 वेळार प्रत्येक रितीन काजार जाल्ली आज विच्छेदनाच्या चिंतनार आसात वय सुरवेर 2-3 महिने हांवें सांगिल्लें आयकलां आमच्या घरांनी लॉकडावन जाल्ल्या वेळार कितलें बरें न्ही की कुटुंबा सांगाता रावंक जाता कुटुंबाचे मागणे मेळटा सगळी विराराय उणें जाल्या सांजेर आराम भुरगीं सगळीं सांगाता मेळटात 2 महिने चल्ले कोविड 12 म्हयन्याक पावतना आज कितलीं कुटुंबां कश्टून आसात हें सगळें लांब जाल्लेंत सगळें वाडलें कितलीं बायलां आज घरांनी आपणा गोवान मारचे ते मार सोसूंक जायनासतना करची ती विराराय बेसराय सोसूंक जायनासतना जीव घात करूंक नात कितले तरणाटे चले चलयो आज घरा सासून दुसरें कितेंच करूंक नासतना मोबायल घेवन लॅपटॉप घेवन टॅबलेट घेवन पोर्नोग्राफीक बली जाल्ली नात कितली जाणां भुरगीं आमची आज ऑनलायन क्लास म्हणून मोबायल मेळ्ळा ती मोबायल काणगोवन शिकपाचें कितेंच नासतना आज ती कंतीन बेजारायन आसात ह्या तांच्या मोत निसांतान जावंक ना आज कांय सुरू ना बाबा भयणी आमचे मदें ना इन्व्हेस्टमेंट ना अचिव्हमेंट्स ना पदवी ना पयशे ना आमची गिफ्ट्स मनशापण एक उरला तुका आनी म्हाका मनशापण आसा त्या देखून आमी कोणी मागूंक सांगल्यार आमी मागता तुका आनी म्हाका मनशापण आसा देखून एक अँब्युलन्स पास जातना कोविड-19 वेळार जायती आमी आयकल्यान त्या पिडेस्ता खातीर आमी मागता आमकां मनशापण आसा त्या देखून वाटेर दुबळी दिसतना मागतली दिसता आसतना कितेंय आमी थंयसर घालता तांकां उपकारी मोनान तें मनशापण आज तुजे आनी म्हजे मदें उरलां वय तो देव आयलो ताणें कूड घेतली हांवें आनी तुवें हें करी जाय म्हूण मनशापण दाखय जाय म्हणून त्याच देखून कंत मनशाच्या काळजाचे जडाई घालता पूण केवल एक उतर बाबा आणि बहिणी त्याच मनशाक संतोष दिता म्हणटा मुन्याचें पुस्तक ती बरी खबर आयची जावन आसा नथलांची ती जावन आसा जेजून दिवची आमकां हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक हांव आयलां शांतीचो कुंवर जावन तुमच्या सांगाता जियोवच्याक न्हय केवल तो आमचे सांगाता येता बगार तो जडायेचें बॅग तो उखलता कितें जडाय आसा पयलें बॅग उखलता बॅग मात्र न्हय आमकांच तो उखल धरता आनी म्हणटा हांव जावन आसा शांतीचो कुंवर हांव आसा तुजें सांगाता भिरांत नाका कंत नाका कावजेनी नाका हांव तुका चलोवन व्हरतां आपोवन व्हरतां तर बाबा आनी भयणी ह्या क्रिस्मसांत म्हजी एकच आशा क्रिस्मस दिसांनी कोणेंच एक सुरो उरोंक नजो नो वन शूड बी एलोन जावं पर आमच्या घरांत जावं पर आमच्या कुटुंबांत जावं पर समुदायांत वाड्यांत फिरगजींत कोणेंच एक सुरो उरोंक नजो हो आमचो उलो पवित सभेचो उलो ह्या पवित सभेत हांव कित्याक आमकां हीच परिस्थिती आमी फूड करीची म्हणून ह्या 2020 तूं आनी हांव क्रिस्ती परजा जावन आमकां हें जिवीत दिलां देवान आमच्या लागीं बरवसो आसा कोणेंच हालोवंक जायना तसलो आमचे लागीं शांती समाधान आसा सगळ्या मनशाच्या राजा विज्ञानाक मिकवोवची तसली आमचे लागीं सासणाच्या जिविताची देवाण दिल्ली बरवशाची बसवणी आसा कितें आयल्यारी सोम्या खातीर फूड करचे तसली त्या देखून कितें येवचें आसा आमकां कळीत ना सगळें शांत जालें कोवीड उणें जालें मास्क घालचें आमी सोडलें भिरांत विने शॉपिंग स्टार्ट केलें सगळें समाज जालें म्हण चिंतूंक ना आनी एक वेव आयलें त्याच व्हायरसाचे परत लॉकडावन परत फ्लायट्स कॅन्सल्ड तयार रावया जागृत रावया जिविताचे हर एक घडी शांतीचो दूत जावन जियेवया केवल म्हजे खातीर न्हय देवा खातीर आनी पेल्या खातीर त्या देखून कितें बरें करूंक आसा बाबा आनी भयणी फाल्यां न्हय आजच करया आतांच करया कित्याक फाल्यां हांव सकाळीं उठता म्हणली गॅरंटी म्हाका आनी तुका ना तर कितें सादें एक फोन कॉल करन एका मनशाक ताचें जिवीत मोलादीकपण दाखोवंक म्हज्या एका उतरान साध्य जाता तर कित्या नाका ह्या क्रिस्मसा दिसा म्हज्या एका तोंडाच्या ल्हानशा स्मायला वरवीं 10 जणांच्या तोंडार हांव हांसो परजळूंक शकता म्हाका भयण आसा म्हाका भाव आसा म्हूण हांव दाखोवंक शकता तर कित्याक नाका ह्या क्रिस्मसा दिसा
बाबा आनी बहिणी एक हालो म्हणल्यान एक बरें उतर उलयल्ल्यान विश केल्ल्यान एका मनशाक जिविताचे मोलादीकपण समजूंक साध्य जाता तर फाटीं सरचें नाका आजत करया आनी एक अवकाश फाल्यां म्हाका मेळटा गी ना म्हणलें आमकां कळीत ना त्या देखून हें फेस्त जावं नतलांचें फेस्त सांगातपणाचें जायते पटी आमी ह्या सिटींत आसतना आमकां झोमॅटो आसा स्विगी आसा ऑर्डर करतले हांव फूड आमचेच खातीर आमच्याच कुटुंबाच्या खातीर मोगाच्या खातीर तर फाल्यां क्रिसमस आज जावंक पुरो आज येता आसतना कोणी दुबळीन दिसता आमकां कळीत आसता तांकां जेवण ना खंयच्याय धर्माची ती जावं दी एक गुप्ती एक जेवण तांकां ऑर्डर करया गी आमच्या बऱ्या मनान तांकां एक जेवण येवन दी शांतीचो कुवर तांकां एक संदेश दिवंक शकतलो त्या देखून जेवंक नासलेल्यांक जेवण दिया काणीक नासलेल्यांक खाणीक दिवया ल्हान ल्हान संगतींनी बरें करया कित्याक पोटाच्या बुकेन आशिल्लो मोगाक आशिल्लो सेवेक आशिल्लो इश्टागतेक आशिल्लो सांगातपणाक बुकेल्लो उत्तेजनाक धैर्याक बरवशाक बऱ्या उतरांक बुकेल्ले व्यक्ती आमचे पैकी सबार आसात आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत आमच्या शेजारा फिरगजेंत घराणींच आसात त्या देखून मोग सेवा इश्टागात सांगात उत्तेजन हांसो धैर्य बरवसो बरें उतर हें जावन आसा आमचें क्रिसमस तर म्हज्याच घरांत एक सुरी कित्याक म्हज्याच घरांत कावजनेची मनशां कित्याक म्हज्याच घरांत बियेव नासली मनशां कित्याक म्हज्याच घरांत सांडलेली मनशां कित्याक आमकां कळीत आसा हें त्या देखून 2020 क्रिसमस हांवें मोग करूंक सोंसणिकायेन उलोवंक राग करनासतना सेवा करूंक सॅक्रिफायस करूंक बाबा आनी भयणी संतोष देवा संगी जियेल्या वरवीं मात्र मेळोवंक साध्य एकामेकाक बरें करूंक वावरा पेल्यांक बरें करच्यांत एका प्रास एकलो वर्त जावंक प्रयत्न करा म्हणली रोमागारांक सांग पावलान बरयल्ली उतरां उल्लेख करन एकच हांव आशेता दिस क्रिसमस नो वन शूड बी एलोन नो वन शूड फील एलोन कोणेंच एकसुरपण भोगूंक नजो आमेन उबे रावया आमचो बाबार्थ एका निजा देवाती आमी उक्तो उसारया सतमंतान देवा सर्पदेदरा बापाक सरकारांनी प्रितमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावे गर्भे संभवलो अंकुर मरेतान जन्मलो पांच फुलां ताका तनेक सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मन्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवपाच्या उजव्यार बसला थंय तां जिव्यान मेल्यांची मनसबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पयल सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्सणे कुडीचें जिवन पावन सुसनाचें जिवीत आमेन मोगाचनो मनशा कुळाक पातकांच्या बंदपासांतलें सोडूंक मनीस जावन जेजूक आमकां दिल्ल्या धन्या देवा आमची मागणी भेटोवया तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या बापा पोवी सभेचो मुखेली पापा फ्रांसिसाक सर्व बिस्पां याजक आनी धर्मिकाक ल्हानांतल्या ल्हानां थंय जेजूक पळोवचें आनी परजेक देख जावचें भाग फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक देशाचे सुंकण हाती घेतलेल्या सर मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी दुबळ्या धाकट्या आनी गरजेवंतांची गरज समजून पूरक आस्ती योजना रुपीत करून प्रामाणीकपणी ती कार्यगत करूंक शिकय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमी सर्वांनी गोवळ्या आनी उदेंतीच्या ज्योतिश्या बरी जेजू बाळकाची सोदना करूंक आनी असामान्य व्यक्ती आनी संगतींनी ताची वळख धरून खरें आराधन करूंक तुजे दैवीक सक्तेन बोर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या युवा जना आनी भुरग्यांक जेजू थंय वडणी आनी भावार्थ चडय परगांवांत आनी गांवांत वावुरतेल्या सर्वांक कामा संबंदी आसचे सर्व आतंक निवार दिसपरतो वावर करून ग्रास जोडतेल्यांक सदां फावो तें काम लाभय म्हूण मागता हांव
बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेस आणि उत प्रायन कष्टतल्या सर्वांक कुटुंबा सांद्यांनी मोगा सांगात आणि जाय पुरती सेवा दिवन नतला संभ्रम फळादीक करूंक कुमोग कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या संभ्रमांत भागीदार जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुझे दैवीक बेसांव दी. दिसपरता जिणेंत जेजूक भेटोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या हेर खासगी गरजा खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा, तुका भेटलेली ही सोर प्रार्थना तूं स्वीकार कर. दिसपरत्या जिणेंत तुज्या पुता जेजूक सोदूंक आनी ताका भेटोवंक आमकां कितें गरज तें तूं आमकां दया कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पयसभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैंबा तुका एकवटायलें. तो आजा पवंत गुट संभ्रमक जी भेटोवनी ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता. ती तुका मानो मानो आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. वयशे आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा सकणी आनी सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजो आनंद शब्द मनीसलो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशां रूपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय आखे प्रितमेचेर तिका शांती दिये आनी एकवटान सांबाळ. त्याच बरी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पासत पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासत आनी दमदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा फ्रांसीस आणि पीटर पौल तुझ्या साकरा आणि साकरणी खातीर आमची मागणी आहे. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो बावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आखे प्रवेश सभेच्या एकवटाक आमी आज भगवंत मोरयेन आपले अहंकारपण सांबाळून संसाराच्या सोडोंदराक जल्म दिलो. ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र दीस समरमता आनी त्या मोरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्याच्या आनी देवाचे सदांच अहंकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच बरी तिच्या पतीक भगवंत जुजेक तशेंच भगवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे जॅकब जुआंव थॉमस जॅकब फिलीप बर्तोलोमियो मातेव सिमोव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियान लॉरेस
ह्या तुज्या दोनदूतांक आनी रक्षसाक्षींक आनी सुमेज तुज्या भगवंतांक तूं आमी वंदिता. ताच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मदयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची मागणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाचे कस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्यांच्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कस मरोन सोसूंक वेच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोरपदेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पवची. तेच बरे जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्तीक कराराची हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bhavata Sugad Pagatoya. Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novyani tolo. बापा, आमी तुजे मनियारी आनी तुजी पज्जा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कस्ता मरणाचो पुनः जिवनपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेमोन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडोनीची कास हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या नितीवान सक्रा आबेलाची देणी, भावार्थांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. त्याच बरी हे बलिदान तुका मानो. सर पदेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार बरो म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वेली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या कुटुंबांतावन आमच्या मोगाच्या सगळ्या समेस्तांक चिकाकूर्त कर. भावार्थांची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विशेवान आसात. तांकां क्रिस्तांत सगळ्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सुख आनी शांती मेळो. तुज्या अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक
कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफन मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिटा पेरपेतुआ आगथा लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुज्या सर धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेश तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ताचे वतेची तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदरेची आज्ञा मनान धरून आमी सांगता गावया. सर्वेस्परा सर्वेटंतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नातेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया.
मोगाळ भाऊ बहिणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी सुमिया तुम्ही भितर बेंचे भाग म्हाका फावना पण तेजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
उबे रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा ओडे कुशलकायेन आणि दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आम्ही वांटो घेतलो. ह्या संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसले आमचे जिवीत जावं दी आनी सरकार ताचे महिमेंत आमकां वंटेली कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. दयाकन बसात. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, ह्या आमच्या सांजुजेच्या कॉवेंतांत आमी 32 फ्राद जियेता. तांच्या पैकी 16 जाण थियोलॉजियन सेमिनरिस्ट आणि तांच्या पैकी 1 जाण आणि थोड्याच तेंपान ते ह्या जागी दिक्षा जोडतले आणि उरिल्ले 16 जाण तांचे पैकी 14 जाण पद्र्याप आणि 2 ब्रदर्स. आमी समेस्त तुमकां हांगा हजर आशिल्ल्यांक, तुमच्या मोगाच्या मनशांक परगांवांत आशिल्ल्यांक, प्रत्येक जावन इंग्लंड आणि दुबय ह्या गल्फ देशांत आशिल्ल्यांक आमी तुमकां जेजू बाळकाचो जल्म दिवस तुमकां भेटयता. तशेंच त्याच क्रिस्ताचे समाधान, शांती आणि मोग तुमच्या काळजांनी, तुमच्या घराण्यांनी आणि तुमच्या समरा सदांच उरोनी म्हणून आमी मागता. मोगाच्यानो क्रिसमस ह्या फेस्ताक पूरक जावन आमी एक स्टार कॉम्पिटिशन आसा केल्लें. हातूंत 15 कुटुंबाच्यांनी स्टार्स हाडिल्ले आणि ते तुमी आमच्या देवळाच्या दाव्या कुशीन तुमी पळयतल्यात. आणि हाका आमी 3 प्रायसां आणि 2 समाधानाची प्रायसां आमी बसयल्लीं. पूण कॉम्पिटिशन इतलें बरें आशिल्लें की मार्क्स मस्त चड उणें ताफत मस्त उणो आशिल्लो. त्या देखून आमी 5 प्रायसां आमी आज दितल्या. तशेंच दुसऱ्या आणि तिसऱ्याक ह्या प्रायजां दोगां विनर्स आसतलीं आणि पयलें इनाम एकलो. तिसरें इनाम जोडटा विक्टर मॉरिस वॉमंजूर. जर तर आसा तर दयाकरून हांगा वेजीसर येवचें आणि आमच्या सुपिरियर फादर चार्ल्स तावन इनाम घेवचें. थर्ड वन. तिसरें विक्टर मॉरिस वॉमंजूर. सांगत आसता तिसरें प्राइज येता मलिशा डिसोजा एलियार पदाव आज ताणी येवनान. दुसरें इनाम 2 जाणांक वांटे जावन येता. ते जावन आसात हेरिक मेर्ला पदाव. असल्या दयाकर वेदीचेर येवचें. आणि सांगत आस फ्राद जॉयलेस OFM कापुजीन फरंगीपेट हांकां सेकंड इनाम वांटे जावन येता. आणि पयलें इनाम जिखता विलियम डिसोजा वॉमंजूर. दयाकर वेदीसर येवन आपले इनाम स्वीकार करचें. विलियम डिसोजा वॉमंजूर. ह्या स्टार कॉम्पिटिशनान पात्र गेल्ल्या हर एकल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर चार्ल्स. फाल्यां हांगासर ह्या देव मंदिरांत केवळ 2 मिसां आसतलीं. सकाळीं 6 वरार आणि सकाळीं 7:30 वरार. सांजेर मिसां आसची नात. आयचे हे मिसाचे वेळी ऑनलायन आमकां जॉयन जाल्यात. कोंकणीक
कल्चरल असोसिएशन UK तावन मँचेस्टर UK ह्या सर्व कुटुंबाच्या संध्यांक आमी उल्हास पटयता तशेंच तुमकां आमची मागणी आमी बसयता तशेंच बरें नातालाचें फेस्त हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक परत सर्व आमच्या फ्रादीच्या नांवी ब्रदर्स आनी याजकाच्या नांवी बरें नातालांचें फेस्त मागता तशेंच देव आनी जेजू बाळोक तुमच्या कुटुंबांत आशिर्वाद घालून दी हें जावन आसा आमचें ल्हानशें मागणें आतां सर्व आमी उबी रावया आनी आखरेचो आशिर्वाद घेवया मिस जावन आमी पाटी बेताना तुमी बसली ती सर्व चेरां बसका दया करून रुखाच्या पोंदाक तुमी मांडून हाडची आमकां तें व्हरूंक इजी जातलें देव बरें करूं न्यू इयराचे मीस ह्याच रिती आसतले 31 सांजेर 7 वरार आराधन आनी 7:30 वरार ह्याच उक्त्या मैदानार मीस आसतलें आमचे मध्ये आसा हांवें सगळ्यांची वळख केली आमचे मध्ये आसा फादर जो तावरो 3 वर्सां आदीं हांगासो तो कोवेंताचो वडील जावन आसलो आतां ताची भलायकी तितली बरी ना तितली बरी हांगा आसा तो नीज जावन आमच्या गोंयांत आसच्या शेळी कोवेंताचो वडील ताकाय ताच्या नांवांनी आमी बरें ताका बरी भलायकी मागचें आनी तशेंच ताचे संदेशी तुमकां जावन आसात सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो अगणित मोगाळ बाप आपल्या पुताच्या मनशापना वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात पजळीत केली तोच बाप आगुनांचो काळोख पयस करूं आनी सुगण्याच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें तोच बाप तुमची काळजां संतोषान बरो आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करो बापान आपल्या पुताच्या मनशापना वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो तोच तुमकां आपली शांती आनी इश्तागात दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो आनी सोर पोतेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोध उपकार Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy
कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.